नमस्कार आणि येवकार तुमकां हे खाशेल्या कार्यावळींत जी आसा वर्ल्ड हेरिटेज डेचेर म्हळ्यार संवसारीक दायज दीस. इश्टानो, आमी सगळे एक इतिहासीक प्रोसेसाचो म्हणजे इतिहासीक प्रक्रियेचो भाग आमी मळबांतल्यान पडूं ना. आमी ज्या जाग्यार आज आसात त्या जाग्यार ये मेरेन आमकां खुबशी एक फाटभूंय आसा आनी हो प्रवास करीत हो पैण चालू करीत आमी ह्या टप्प्यार पाविल्ले आसात. आयज जेन्ना आमी ह्या टप्प्यार पावतात तेन्ना संवसारभर आयज वर्ल्ड हेरिटेज डे म्हणल्यार संवसारीक दायज दीस जेन्ना मनयतात तेन्ना आमकां जाणून घेवचें पडटात ह्या टप्प्याचेर जे आमी पावल्यात ते आमी कशे पावल्यात आनी तेंच आमचें दायज. आयज आमी आसात तो आमचो वर्तमान, पूण आमकां दायज आमचें सोदचे खातीर आमकां आमच्या इतिहासांत भुतकाळांत एक नदर मारची पडटा. आयज आमचे कार्यावळींत म्हळ्यार आमची नदर आसा हे कार्यावळींत आयज आमी नदर मारतात वर्ल्ड हेरिटेज म्हणजे संवसारीक दायज आनी आमचे गोंयचे दायज. आनी ह्या दायजाचेर आमचे कडेन भासाभास करूंक आयल्यात आज दोन नामनेचे मानेस्त. दोगांयचो वावर ह्या हेरिटेज मुवमेंटा भितर हेरिटेज चळवळी भितर भरपूर आसात. पयले आसात बाय हेता पंडीत. हेता पंडीत ह्यो गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुपाच्यो वायस चेअरपर्सन आनी ते भायर तिणें गोंयच्या हेरिटेजीचेर गोंयच्या दायजाचेर सुमार 10 पुस्तकां बरयल्यात. आनी दुसरे आसात बाब विक्टर ह्युगो गोम्स, जे आसात जाळवणदार गोवा चित्र गोवा कृती अशा म्युझियमाचे, जे आपल्या कृतींतल्यान हें दायज आज सांबाळटात. आमचे जे गोंयचेच न्हय तर भारताचे जे दायज आसा तें सांबाळपांतल्यान तांचो खूब व्हडलो वांटो आसा. तुमकां दोगांकूय येवकार. आनी हेता बाय हांव तुजे कडल्यान सुरू करता. आमी दायज म्हणटात, आमी हेरिटेज म्हणटात. म्हाका सांग, वॉट इज हेरिटेज? कित्याक खुबश्या लोकांक हेरिटेज म्हणटा तेच कितें खबर ना. पयली शैलेंद्र, थँक्यू. देव बरें करूं आमकां आपयलें. वर्ल्ड हेरिटेज डे आमी रोजच सेलिब्रेट करता अशें हांव म्हणटा. दुसरें की आपण म्हणाले आमचो वर्तमान, आमचो दायज ते आमचो वर्तमान आसा, पण आमचो दायज आमचो भविष्य पण आसा. ते आमकां जाणपाक जाय. तुज्या मतान आमचे जे दायज आमी हेरिटेज म्हणटा ते फाटीं न्ही, आमचे फुडें सुद्दां पळोवपा सारकें आसा. जर आमी फुडें घेवन चलुया तर आमचे दायजाचें म्हत्व आमचे कम्युनिटीची वॅल्यू ते आमकां कळटा, आमची फुडची पिढीच कळटा, आमचे भविश्यान कळटा. विक्टर तिणें बरी जाप दिली की खूब जाण अशें म्हणटात कितें जालां तें आमचें म्हजें दायज न्ही, पूण फुडें कितें येवपाचें आसा तें म्हजें दायज. आनी ते नदरेंतल्यान तिचो स्टेटमेंट तुका कसो लागता? ना, हेतांचें म्हणलां तें सारकें. हांवूय जायते फावटी म्हणटा आमी मुखार वतले जाल्यार फाटल्यान पळोवंक जाय. आमचे पुर्वजांनी कितें आमकां करून दवरलां, कित्या खातीर दवरलें आनी तें कशें मुखार व्हरपाचें. ओके, तें आमचें काम. ओके, सो फार जें आमी काम केलां is with a conscious decision to look at the past, to pick up the best of the past, record the past and take it forward. Okay, the way we are presenting it is different, understanding what the modern world wants, but without corrupting the basic nature of what has been passed on to us by our ancestors. आमचे जेन्ना एन्सेस्टरांनी आमकां हें पास करून येदें व्हडलें दायज दिल्लें आसा तें दायज आमकां समजून घेवपाची गरज आसा. पूण हें दायज म्हणजे नेमकें कितें? आमची आयडेंटिटी कितें? आमची फकत आयज काल जे देशांत चलता ताचे प्रमाणे दिसता की आमची एकूच आयडेंटिटी आसा ती म्हणल्यार रिलिजियस आयडेंटिटी. बाकीच्यो आयडेंटिटी आनी दायज हांचो एकामेका कडेन कितें संबंद आसा? येता बाय. आतां रिलिजियस आयडेंटिटी आमची जे आहा ते आमी एब्झॉर्ब करूंक जाय. ते पण आमचे दायज आसा. इनटँजिबल कल्चरल हेरिटेज जेका आमी म्हणटा, जेका इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी येता, की ही ओवियो म्हणा किंवा काजाराची गीत म्हणा किंवा असे जे डॉक्युमेंट केलेच ना अजून पर्यंत, ते सगळे आमचे इंटँजिबल कल्चरल हेरिटेजान येता आनी तेय आमचे दायज आसा. मातशे बिल्डींग आनी बिल्ट हेरिटेज ते आमचे दायज फक्त ना, किंवा रिलिजियस नॉन रिलिजियस असे आमी डिवायड करून कामाना. रिलिजियस आयडेंटिटी ह्या व्हडल्या दायजाचो एक वांटो.
सो दॅट इज नॉट द ओनली आयडेंटिटी. Correct. विक्टर, तूं ह्यो सगळ्यो गजाली जमयता, हांवें तुज्या म्युजियमान पळयल्या, तुवें ती गजाली जमोवन दवरल्या. तूं जेन्ना ह्यो जमयता तुज्या तकलेंत ही कितें आयडेंटिटी आहे, दायजाची कितें कल्पना आशिल्ली? फॉर मी दायज म्हणजे आमचे गांवकारी सिस्टम, जे गोंय कोणें सांबाळलेलें, कोणें तयार केल्लें. लायक लॉट ऑफ अस आर नॉट अवेर गोंय कशें डिवायड केल्ली, जमीन कशी डिवायड केल्ली. Okay, I'll tell in little ways. The land was divided for different purposes. What you are talking about religion is just one part. There was certain part of land that was demarcated for religious purpose. जमीन गोरवां खातीर, गोरवांक चोरपाक आमी मोरोट जे म्हणटा ती फक्त गोरवां खातीर चोरपाक दवरलेली. घरां खातीर लोकांक घरां बांदपाक जमीन दवरलेली. For crops, different types of crops, there was demarcated area that was kept. For recreation, I mean, jo mand manda, okay, there was demarcated. Today, that entire system, that heritage that was left by our ancestors over generations, which was never ever messed around with, even by the Portuguese when they were here for 451 years, okay, today is being destroyed. Okay. That is our actual heritage. The Gaonkari system, the way the land was divided, the way Goa was built. आयज आमी कोणाक विचारलें कजान लँड, कजान कांतोर लँड कितें, जायते लोकांक खबर ना. आमचे एकटे भुरग्याक स्टुडंट्स जे शिकता गोंयांत तांकां खबर ना. तांकां विचार पिरामिड्स खंय आहा, ते सांगतले पिरामिड जाणा. पिरामिड्स आसा इजिप्टाक. आमची कजान लँड्स पिरामिड्स म्हाका दिसता समथींग लायक 9,000 पीपल इन 20 years लागलेली पिरामिड्स बांदपाक. आमची जी कजान लँड जे बांदलेले पुर्वजांनी, न्हंयचें उदक, खार उदक भितर येवचें न्हय म्हणून, ताचें डिस्टन्स आसा 2000 किलोमिटर. इफ यू टेक बोथ द साइड्स ऑफ आर रिवर्स एंड द टोटल रिवर लाइन distance is 2,000 kilometers. Okay, so which is a better heritage? The pyramids which are in Egypt, which took 20 years, or this 2,000 kilometers of band which gave us this beautiful Goa? And which is 2,500 years old probably. आज तूं म्हणटा की हें सगळें डिस्ट्रॉय जाता. हेता यू हॅव बीन ऑल्सो एज एन एक्टिविस्ट, यू हॅव नॉट हेजिटेटेड टू कम ऑन द स्ट्रीट्स टू फायट फॉर हेरिटेज. जेन्ना अशें जें डिस्ट्रक्शन चलता आनी आमची हेरिटेज सोंपता आनी तुमी जेन्ना रस्त्यार येता, म्हाका दोन गजाली जाणा जावन घेवंक जाय. एक, गव्हर्मेंटाचो रिस्पॉन्स तुमचे कडेन कसो आसता, आनी दुसरो जनरल पब्लिकाचो तुमचे कडेन रिस्पॉन्स कितें आसता, कित्याक जनरल पब्लिकाक खबरूच ना आमचे दायज म्हणून. शैलेंद्र, एकूच सांगता, आतां इलेक्शन जालें, आतां नवीन सरकार आयलें, आमी नवीन सरकाराचें स्वागत करता आनी एकूच गजाली म्हणटा तेका की आमचे गजाली आयका, आमचो काळ जो दुखान पडलो ते आयका, आमची गजाली आयका, आमची चीख आयका आनी हिशोबानी बॅलन्स राखा. फक्त बिल्डर्सान तुमी ओब्लायज करता किंवा फक्त एकूच पार्टीन ओब्लायज करता. आतां मेर्सेसान पळय, सगळे मँग्रोव्जान काबार जाले. हायवेन तुमी सगळी कितलेय फाटी वयता, गाडयो वयता, कोणी पळयलें ना, आमची चीख आयकले ना, आमचो आवाज तुमचे कडेन येवं ना. देवानी आमकां इतकी भूंय दिली, इतको दायज दिलो, इतको नॉलेज, इतको इतिहास दिलो, आमी तेका काबार करता सोदता. हाऊ डू पीपल लूक एट यू? Do they feel the seriousness of it? For them it's another thing, it's part of development and doesn't matter to them. You're right, Shailendra. A lot of people, maximum people will say ते development करपाक ते करूनच जाय. पण development at what cost? Development at the cost of who also you have to see. कोणा खातीर आमी डेव्हलपमेंट करता? एक थोडे उरलेले 500 मनीस आहा तेचे खातीर आमी डेव्हलपमेंट करता की ॲट लार्ज कम्युनिटी खातीर आमी डेव्हलपमेंट सोदता? हाचो म्हणजे जनरली ताचेर उत्तर अशें आसता की पॉप्युलेशन वाडटा, लोक वाडटा, तांकां एकोमोडेट करप गरजेचें आसता. फॉर एग्जाम्पल
एक 20-25 वर्सां पयलीं जर हांव पणजेच्या रस्त्यार राविल्लो खंयच्याय उबो जाल्यार आय कूड डिस्टिंक्टली मेक आउट हांव पणजे उबो आसा. टुडे वेन आय गो अँड स्टँड ऑन एनी स्ट्रीट ऑफ पेंजीम म्हाका हांव पुण्याक आसा, बॉम्बे आसा, बेंगलोर आसा हें समजना. सो आमच्या सिटींचे सारकें एकाच भशेन दिसप जाला. हेरिटेज ब्रिटेज हातूंत आमकां फक्त सिमेंट कॉन्क्रीटचे आमचे स्ट्रक्चर्स दिसतात. फुडले जनरेशना खातीर विल दीस बी अवर हेरिटेज फक्त सिमेंट कॉन्क्रीट आमी उबें करतात ते? पहिले सद्याक डेव्हलपमेंट. ओके, डेव्हलपमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन टुडेज रिक्वायरमेंट्स. वी डू नॉट नो अबाउट टुमॉरो. ओके, development is always based on looking at the past and building on the needs of the future. We should remember that we are borrowing the land and the resources from the future generation. We do not have the right to destroy it. As जे आमी गोंयान in the name of development जे करता is not correct. Full गोंयचो कल्चरूच चेंज जाला. जेन्ना when we are talking about that we as Catholics, Hindus, Muslims used to live in harmony as neighbors, that we used to live in harmony. आयज म्हाज्या शेजाऱ्याक मेवपाक वचूंक जाय, कितें जालें जाल्यार म्हाका आनीक 4 किलोमिटर 5 किलोमिटर मुखार वचून वॉल्त घेवन यू टर्न मारून येवपाक पडटा. परवणी कितें जाला पळय, नेबराक तूं फट्ट करून वचून मेळटालो, आयज तुका 5-6 किलोमिटर मुखार वचून वॉल्त घेवन येवपाक पळय. ओके, दीस इज डेव्हलपमेंट. गोंयान जें चल्लां, एक म्हणणी आसा गोंयान, आंडियेर आसा चेडो सोदता सगलो वाडो, द चायल्ड इज विथ यू बट यू आर लुकींग ऑल ओवर. हें गोंयान जालां. गोंयान जेन्ना मनीस आसा who are educated enough, who are knowledgeable enough, who understand it, they are never taken as consultants. The actual stakeholders are never taken, be it tourism department, whatever departments. Okay, it is always consultants brought from outside. What do they know about Goa? What do they know about land? Me as a conservator, someone who restores houses, I was restoring a house in Sukur, that area, Pumburpa, near the river. जेन्ना हांवें डिसमेंटल केल्लें, above 4 meter, it was stone, up to 4 meters was stone structure, above that was mud. Why? By law, those days, the Portuguese government wouldn't allow you to construct anything above 5 meters because they believed it was reclaimed land. So the structure up had to be lighter, not the way it is being developed today. The land, the Kazan waterways, म्हाका वगडास आसा म्हाजी शेमाय. Okay, she died almost at 100 years. She used to tell me, बाबा व्हाळान कोचरो उडयनाका. आनी हांव तिका विचारतालो कित्याक. बाबा तो राखणदाराचो रस्तो, ताका डिस्टर्ब करिनाका. आयज पासून प्लास्टीक कितें चॉकलेट खाली वो सिगरेट पॅकेट हांव बोर्सान घालून घरा वता. Till today as an adult I do not have the guts to throw that plastic in the ward. Okay. The stories that were told to us, okay, the way we were brought up about Goa, that love for Goa does not exist today. Okay, that again is a different topic, where the educational system, the full system has failed us. तुवें सांगलें ते तुजे दायज, कचरो उडोवप ना, हें आमचे लोकल म्हणजे सिवीक सेन्स जें आसा हें आमच्या पुर्वजांक आशिल्लें जें आमचे कडल्यान शेणत चल्लां. आनी हें आमचें म्हत्वाचें दायज आमचे कडल्यान शेणत चल्लां. आमचे खंयचे दायज शेणटा आनी खंयचे आमी राखून दवरूंक जाय हाचेर आमी भासाभास करयाच. पूण मातसो वेळ जाला एक ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत आमी परतून एकदां मेळुया हेच कार्यावळींत. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आनी परतून तुमकां येवकार. आमची नदर आसा हे कार्यावळींत आनी आयज आमची नदर आसा वर्ल्ड हेरिटेज डेचेर, म्हळ्यार संवसारीक दायज दिसाचेर. ब्रेकाक वचचे पयलीं आमी उलयताले दिसपट्टे आमचे वेव्हार आसात तातूंत कशे वागतात हें आमकां दायज आमच्या जाणटेल्या कडेन मेळिल्लें. आमी कोयर भायर उडयनाशिल्लेत, व्हाळांनी आमच्या न्हंयांनी आमी त्यो प्रदुशीत करिनाशिल्ले आनी ताजेरूच आमी उलयताले. आनी ब्रेकाक वचचे पयलीं हेता बाय कडेन हांव उलयतालो की लोकांचो रिस्पॉन्स, जे लोक आयज कचरो बांयनी उडयतात, कचरो व्हाळांनी उडयतात, कचरो रस्त्यार उडयतात,
तांचे कडल्यान तुमी कशी अपेक्षा धरची आनी तसल्या लोकांचो तुमकां रिस्पॉन्स कसो मेळटा, कित्याक मेजॉरिटी आमची जी जनता आसा ती तशीच जाल्ली आसा. येता बाय तुका कितें दिसता? हांव म्हणटा हांव पयलीं गव्हर्मेंट कडेन विनंती करता. तशी आमची सिस्टम आहा. आमी पयलीं लेटर बरयता आनी बरोवन तेका डायलॉग सोदता, वार्ता सोदता, गजाली सोदता. पयलीं आमी गव्हर्मेंटान अटॅक करूं ना. आमीच निवडलेले सरकार आसा, आमी तेका अटॅक कशें करपाचें म्हणून आमी पयलीं तेका अप्रोच करता. मागीर पब्लिकान आमी न्यूजपेपर्स थ्रू अशी रेडिओ टॉक, पॉडकास्ट आनी टी व्ही चॅनल मार्फते आमी अप्रोच करता आनी तेका समजून सांगता की अशें हे आमचे दायज आसा, हे आमचे हेरिटेज आसा, तेका सांबाळपाक जाय, तेचें नुकसान करूंक ना जाय. आनी दुसरें की गोव्याचें नांव आमकां जगान, आज वर्ल्ड हेरिटेज डे आसा पण आमचे खातीर ते दररोजचें काम आसा की आमी दुनिया कडेन गोव्याचें नांव रोशन करूंक जाय. पळय, हें जर नांव रोशन करतलो जाल्यार आमकां पयलीं म्हणल्यार कन्सर्न आसची पडटा. कांय दिसां फाटीं, कांय वर्सां फाटीं म्हजे एका युरोपियन विश्टा बरोबर हांव इंडिया भर भोंवतालो तेन्ना तो म्हाका सदांच विचारतालो, तुमचे कडेन जे हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स जे आसात ते अशे भग्नावस्थेंत कित्याक आसा, अशा वायट परिस्थितींत कित्याक आसा. सो ताका म्हणलें कदाचित मे बी वी हॅव टू मच ऑफ इट. युरोपान तांचे कडेन कमी आसा आनी तांचे ते सांबाळून दवरला. विक्टर, तूं संवसारभर भोंवता, आमच्या परसेप्शना भितर आनी तांच्या परसेप्शना भितर तुका बदल कितें दिसता? 2-3 वर्सां पयलीं म्हाका हांव इंडियेंतलो एकटोच प्रायवेट म्युजियोलॉजिस्ट म्हणून सिलेक्ट जाल्लो बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आनी ब्रिटीश म्युजियम. जायते म्हयने हांव युरोपान आशिल्लो. थंय म्हाजी एक ऑब्जर्वेशन, तांची ज्यो गॅलरी ब्रिटीश म्युजियम, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटीश म्युजियमान तांची सगळ्यान व्हडली गॅलरी सावथ ईस्ट एशियन गॅलरी. तातूंत सगळें व्हडलें कलेक्शन, 90% ऑफ द कलेक्शन वॉज फ्रॉम इंडिया. एन आय मॅट द क्युरेटर. तांचो जो स्ट्रगल आशिल्लो त्या म्युजियमान वॉज टू फायंड द स्टोरी. जे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेयान आशिल्ले तांची स्टोरी नाशिल्ली. ओके, फक्त नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मटिरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, सायज ऑफ द ऑब्जेक्ट. आयज ती म्युजियमाक गेली. ओके, आयज स्टोरी जाय लोकांक. तूं म्युजियम इंट्रस्टींग जाल्यार ऑब्जेक्टाची स्टोरी, नरेटीव इज इम्पॉर्टंट. तांचे कडेन नरेटीव नाशिल्लो. दे वर स्ट्रगलिंग. नॉट ओन्ली द ब्रिटीश म्युजियम, ऑल द म्युजियम्स इन युरोप दॅट आय हॅव कम अक्रॉस. इंडियेक, गोंयान नरेटीव आसा. आयज पासून ती स्टोरी आसा आनी ती स्टोरी आमी सेव करिना जाल्यार वी आर गोइंग टू लूज फॉर एवर. आमची भुरगीं, the future generation will curse if we do not. Today we have technology, we have everything. Okay, we say that we have a intelligent or whatever educated government or experience out of so many of years of whatever. If they can't save it, we are going to lose forever. In fact, one saying, एक कोंकणी saying, lately म्हाका एक जाणटे टीचर, रिटायर्ड टिचरान, हांव पेरने सायडीक डॉक्युमेंट करपाक गेल्लो आनी जे जागे आमी पयलीं 31 वर्सां पयलीं जे जागे पळयल्ले ते नाच जाल्या. इतल्या पेरन्या ते सायडीक फूल आख्खेच गांवच चेंज जालें. पणजे सोड, मडगांव सोड. ओके, विच हॅज लॉस्ट इट्स आयडेंटिटी. आय एम टॉकिंग अबाउट रिमोट एरियाज हॅव लॉस्ट इट्स आयडेंटिटी. आनी जेन्ना हांवें ताका विचारलें, अरे गोंयान कितें चल्लां रे, ताणें म्हाका पळोवन बाबा म्हणपाक लागलो, आयज गोंयान मिठाक किडो पडला रे बाबा. म्हाजी लॉंग उबी आतां पळय. ऑफकोर्स, एक्झॅक्टली. आनी दाणेचें म्हणलां आयज गोंयान मिठाक किडो पडला खरेंच. हे जे आमचे मिनिस्टर्स, गव्हर्मेंट जो आसा गोंय राखपा खातीर, जे गोंयचें उरलां तें सांबाळपा खातीर तेच पाड घालता. चॅक एवरी डेव्हलपमेंट. आयज जेन्ना मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो जेन्ना डिवायड जाताल्यो, एक मिनिस्टर और एक जनरल पब्लीक कोणेच आयज पासून विचारना अरे म्युजियम पोर्टफोलियो ओ आर्किओलॉजी पोर्टफोलियो कोणाक मेवल्या रे म्हणून. द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आयज जे वर्ल्ड हेरिटेज डे, म्युजियम डे कितें म्हणटा आमी इज युजलेस जेन्ना आमी एज जनरल पब्लीक डू नॉट रिस्पेक्ट दीस. No one, I have not heard a single person question and ask, or till today I do not know who is the minister for museums. This is our respect for our heritage. आमचे कडेन सगळी अनास्था चड आसा आनी अनास्था आमच्या डे टू डे एटिट्यूडांतल्यान आयल्या, आमचो कन्झ्युमरिस्ट जो कल्चर आसा तातूंतल्यान आयल्या.
आनी हो कंज्युमरिस्ट कल्चर थांबपाची चिन्ह दिसना, तो वाडत वचपाची चिन्ह दिसता. तेन्ना हेता भायर तुज्या सारक्या मनशा मुखार एक व्हडली चॅलेंज आसा. तुवें आतां ती पुस्तक काडलां, ज्यो ओवयो घेवन लोकां मदीं तूं वचून वावुरलें. हो लोक इल्लो इल्लो कमी जायत चल्ला, हो लोक इल्लो इल्लो सोंपत वचत चल्ला. सो आमकां आमचें दायज हाजे फुडें जें आमी डे टू डे दायज म्हणटात, ह्या वर्साची जी थीम आसा ती आसा वर्ल्ड हेरिटेज आनी क्लायमेट चेंज. क्लायमेट चेंज आनी वर्ल्ड हेरिटेज हांचो एकामेका कडेन संबंद आसा हेंच पब्लिकाक पयलीं खबर ना. सो हें दायज आमकां फक्त म्युजियमांनी दवरपा पुरतेंच उरतलें काय आमचें कितें तरी फुडलें जनरेशन अवेर जावन हाजेर कितें तरी उपाय काडटलें? आमचें जी दायज आसा तें लिवींग हेरिटेज आसा. फुडें तेका चालोवपाक जाय आनी चालयता. हांव मानूं शकना की तें गेलें, काबार जालें, तशेंच आसा. हांव केन्नाच एक्सेप्ट करूं ना की तशेंच आहा आनी तशेंच चालय. थिंग्स वील चेंज. But who will bring about this change? Do you see any hope from the youngsters? Yes, I do. Actually, I do. Young people are coming forward. This recently we had a walk festival in Panjim and Margaon. A lot of young people have come and people from outside have also come to Goa. भायरून आमी बाहेरून म्हणटा, पण तेका लागून आमी पळयलें की ते लोकांनी इंट्रस्ट घेतलें. गोंयच्या इतिहासा बद्दल ते विचारता, आमकां प्रश्न विचारता, स्टडी करपाक इच्छुता. म्हणून आय फील व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक. म्हाका उमेद येता की हांव यो आमचे घरी आनी शिकपाक. सो न्यू जनरेशना कडल्यान तुका होप दिसता. विक्टर, तुका कितें दिसता? हांवें जें ऑब्जर्वेशन केलां हेता म्हणटा तें खरें. देर इज होप विथ द न्यू जनरेशन. ओके, बिकॉज दे हॅव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. Okay, what was it like before? They want to see it. But seeing is not all. It is about how to save it. Now to save, it is not in their hands. They are too young. They can only make noise. Okay, but the authorities need to save it. For that, couple of changes. They are very easy. Quick decision making, very easy decision making. Okay. The way we look at heritage, the way we look at museums need to change. Okay, our educational system, if the education department makes it compulsory for each and every school to go to a heritage site or to go to a museum, major part of our struggle is sorted. Okay, we are introducing them to. I remember, if at all I hate two things in life till today. Two things I hate even today. One is the institutes that I passed out from. Second are the teachers who taught me. I hate them even today. Why? I was taught A for apple, Z for zebra. Apple goyan zaina. Zebra goyan disana. No, but that is not the mistake of your teachers. It's the mistake of the system. Every Exactly. one of us. No, but here, the system, why I'm saying the mistake of the teacher is I was taken to top cola factory. Tanna Coca-Cola na, top cola. Okay, boring तेवटेन. आमकां व्हेल्ले टॉप कोला कशें करतात दाखोवपाक. ल्हान भुरगीं आमी. आनी तेच टिचरीन आमकां शिकयल्लें इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑक्सिजन. एंड हियर शी वॉज टिचींग मी इम्पॉर्टन्स ऑफ कार्बन डायऑक्सायड दॅट वॉज फोर्स्ड ऑन टू अस बाय अमेरिका. She had also, those teachers had also taught us about the pyramids. They never taught us about our Kazan lands. आमकां केन्नाच एड्युकेशनल टुराक आमचे बांदार व्हरूंक ना. ओके, तुलसी वृंदावन जे आमचे तुलसी प्लांट जे बायलान रोयता ते म्हाज्या टिचरीन केन्नाच म्हाका सांगूंक ना. म्हाज्या टिचरीन सांगिल्लें ते रिलिजियस प्लांट. तुलसी हॅज गॉट नो रिलिजियस सिग्निफिकन्स. म्हाज्या शेमायन म्हाका सांगिल्लें तो. आनी माय ग्रॅन्डमदर वॉज ब्लायंड. She had told me that Tulsi is one plant which gives out oxygen 24 hours a day. That's why it is planted in front of the house, and early morning women go around it, because after that they'll be going to a wood-fired kitchen where they'll be inhaling carbon dioxide. Okay, simple scientific reason. Okay, which was manipulated and taught to me as a religion. That needs to change. Facts are facts. We need to pass on this message. This is a heritage. This knowledge is a heritage which needs to be passed on. सो हेरिटेज आमी म्हणटा इट वॉज लार्जली कॉमन सेन्स आमच्या जाणटेल्यांचे. ते कॉमन सेन्सूच आमी विसरल्यात. आमच्या सद्या गोंयांत तर जालां की खंयच्यो पोरण्यो
जी देवळां आशिल्लीं तांचेर इगर्जी बांदलेल्यो त्यो आतां परत्यो मोडया, त्यो आतां परत्यो बांदया. सो हेरिटेज म्हणटा ताचो मिनींग आमी विसरून गेल्या. तुवें बरें उदाहरण दिलें तुळशीच्या झाडाचें. कित्याक ताका एक एनवायरनमेंटल, ताका एक हेल्थ रिलेटेड एक सिग्निफिकन्स आसा. आनी असलें सिग्निफिकन्स आमी जो पर्यंत हेरिटेज म्हणून मानून घेवचे ना तो पर्यंत खरी हेरिटेज कितें आसा ती आमकां कळचीच ना. आमची हेरिटेज म्हणल्यार तशें हेताबाईन पयलीं सांगिल्ल्या भशेन फकत एक पोरनी बिल्डींग वा पोरनो मॉन्युमेंट न्ही. हे इनटेंजिबल आमचो डे टू डे कल्चर, आमचें जेवण खाण, आमची विचार करपाची पद्दत, हें सगळें आमची हेरिटेज. आनी ही हेरिटेज आमी विसरत चल्ल्यात. ती परती पुनर्जिवीत करपाची, ताचें परत पुनर्जीवन करपाचो वावर जो तुमी करतात तो खूब मोलादीक वावर. तुमी दोगूय आमच्या वांगडा आयलीत, बरे भशेन आमच्या प्रस्नाच्यो जापो दिल्यो, खुबश्या नव्या गजालींचेर तुमी उजवाड घालो. आनी हो वर्ल्ड हेरिटेज डे आमी आमचें दायज म्हणून फुडें व्हरया. आमचें दायज कशें सांबाळपाचें हाचेर विचार करया. तुमकां दोगांकूय दिनवास. पूण तुमी खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.